क्रिस्तदय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, आयचो आमकां मेळचो तो संदेश मागण्या विशयन जावन आसा, देवाच्या मांडावळ वेळे विशयन जावन आसा. पयल्या वाचप सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वांजल माथेवाच्या वांजलांतलो. पयल्या वाचपान सांत पावलो आपणा विशयन उलोवन सांगता, हांव म्हज्या विशयन बाडाय उलयतां, हें पिशेपण उलयतां म्हूण चिंती नाकात. जायते कश्ट काडून वावर करन क्रिस्ताचो वांजल तुमकां हांवें परगट केलो आनी तुमकां एक वकाल तशी सरस्परा देवाक हांवें भेटयली. निज्या भावार्थान तुमी जियोवच्या खातीर. अशें आसतना क्रिस्ताचो वांजलाच्या दुसरो वांजल येवन कोणी दाखयत जाल्यार क्रिस्तान दिल्लो आत्मा शिवाय दुसरो स्पिरीट दित जाल्यार क्रिस्तान शिकयले जिणेचे नडते शिवाय दुसरें कांय शिकयतीत जाल्यार कित्याक तुमी तांच्या फाटल्यान धांवतात? हांव तुमकां वांजल परगट करतना तुमचें हांव एक रुवी हांवें घेवना. म्हाका म्हजे जिणेचे हक्क आसले, ते हक्क पाळो म्हाका जाता जाल्यार तुमचें हांव एक रुवी मेळोना. दुसऱ्यांनी कितें म्हाका काण जेवण दिलें. कित्याक क्रिस्ताचो वांजल तुमी घेवन सर्वेस्पराक भेटयली पच जावच्या खातीर म्हजी जिणी हांवें करचिली. तर कित्याक तुमी नीज भावार्थ सोडून अन्य भावार्था थंय धांवतात? हें पयलें वाचप. हें आयकल्या उपरांत आमी सक्कण एका सुताळ्यान म्हळें, तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. 3 फावटी आमी गायन केलें, तुज्या कामांनी सर्वेस्परा तूं नितीवंत आनी विश्वासी. तुमी पवित्र कुळी जावन आसात. तुमी तेल आयिल्ली क्रिस्तांव पर्ज जावन आसात. आज पांत्या परार्थान रात म्हणसर असेन्सी ह्या इगर्जेन देवा साव मीस भेटून आसा. तुमचो भावार्थ तुमचे मागणें पळयतना म्हज्या काळजांत ती उर्बा येता. अशें आसतना त्या सांत पावलोची उतरां म्हजी करून हांव घेतां, आमची करून घेता हांव आमी. म्हळ्यार क्रिस्ताच्या वांजला खातीर शिवाय लोकांच्या आदाया खातीर न्हय, म्हणजे आमच्या आदाया खातीर न्हय, आमची जिणी हांगा मागीर करचोवची. 15 जाण याजक आसात, सगळ्यांची MA जाल्या, थोड्यांची डबल PhD जाल्या, थोड्यांची सिंगल PhD जाल्या, जाल्यार आमकां वावर करून बऱ्या तरान जियेचें आसलें जाल्यार सगळो दीस आमी हांगा करचिता. आमकां कितें आदाय मेळटा? आदाय आमी स्वताक घी, कांय कोणें दान दिलें देवा करगा म्हणटा आनी घेता, तांचे खातीर मागता. दिना जाल्यार आमकां कांय बेजाराय ना. अशें आसतना आमची जिणी तुमच्या खातीर करचितना कित्याक तुमी अन्य देवा थंय धांवतात? कित्याक तुमी हांवें सांगलें, पोर सांगलें, कासार गोड राती धांवतात आनी खंय धांवतात? तुमकां खरो भावार्थ दिवना गी, खरो वांजल परगट करोना गी, देवाची कृपा आमकां मेळोना गी. हो जावन आसा सारांशा पयल्या वाचपाचो. हें आयकतना आमी आमच्या अंतस्करणाची झट्टी करूंक जाय. आमकां मेळटा ती देणी, त्या देण्या प्रमाणे आमी जियेल्या गाय. ह्या 2 दोळ्यांनी 2 दोनींनी आमी पांय दवरून आसा. थोड्या फावटी दिसल्यान, थोड्या फावटी दिसल्यान. अशें जावन आसतना आमचें पयन मुखार सोन वचना. मुखार सोन वेच्या बदलाक थोड्या फावटी दोनी मोदें पडटा आनी नासता. हें पयलें वाचपाचें चिंता. आतां दुसऱ्या वाचपाक वांजलाक या आमी. ताचें दृश्टांत आमकां मेळटा. हर एक शिकप दिता आसतना ताका एक केस आसूंक जाय, तेदा स्पश्ट जाता. हें चिंताप मागण्या विशयांत मागण्याक आमी सरी करया.
सुदैवा मदें मागणें भोव वर्तें जावन आशिल्लें. सदांच ते मागणें करताले जुदेव. आनी जेजू जुदेव जावन आसलो. जुदेवांनी मागणें करचें आपोस्तलांनी पळयल्लें. जेजू क्रिस्ती मागणें करतालो आनी मागणें करूंक शिकय म्हणून ताच्या आपोस्तलान ताचे लागीं मागलें. जुदेवा मदें आसलें एक मागणें शेमा म्हणलें. शेमा म्हळ्यार आयक इस्रायेला, सर्वस्व देव तुजो धणी, एकलोच धणी. आयक इस्रायेला, सर्वस्व देव तुजो एकलोच धणी, एकलोच सर्वस्व. लिसन वो इस्रायल, हियर वो इस्रायल, द लॉर्ड युअर गॉड इज वन लॉर्ड. हें तांकां 3 फावटी सांगूंक जाय आसलें. त्या शिवाय दुसरी मागणी आसली ते सांगताले. आनी मागणें तांचें तितलें गरजेचें आसलें की कोण पळय कुटुंबान मागणें करता तांच्या कुटुंबाचें घर कब्बिना इज बिल्ट विथ द आयर्न स्टोन म्हणून लोंगटाच्या पात्रांनी तांचें घर बांदलां. तांचे वयर खंयच अणवार येवचें ना म्हूण तांचे मदें सांगणी आसली. आतां आमकां जाल्यार ही मागणें चड गरजेचें. आमी हांगा सांगता मेळ्ळ्या जाल्यार ही मागणें करूंक. आमच्या घरांनी करताय मागणें करूंक. दीस रात आमी मागणें करता. आतां मागणें एक पॉयंट जावन आसा, यात्रीक पॉयंट जावन आसा, बागेवन पॉयंट जावन आसा. दिसान दीस आमी वाडोवन येवंक जाय. येता आमगे या तेंच मागणें परतोवन आनी परतोवन चिंतिनासतना जिबेन आनी वंटान मात्र म्हणटा मोती क्या काळजाक तें वचना. अशें घडटलें जुदेवा मदें. अशें घडटा दुसऱ्या समोर ती तशेंच घडटा. अशें घडटा आमचेय मदें. आमी सबार पोटी मागणें करता. जायते मागणें करता. मिसा आदीं मागणें केलें, मिसा आदीं मागणें करता. दिसान दीस अशें मागणें करतना आमचें पयन आमी मुंदासून वरी जगी नाका. म्हळ्यार आमच्या मागण्या वरवीं आमचो आत्मीक जिणी वाडोवन हे जगी नाका. आमच्या मागण्यांची रीतच वाडोवन हे जगी नाका. अशें आसतना स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां मागणें करून शिकयता. म्हणून तुमी मागच्या आदींच सर्वेस्व तुमचो बाप जाणा तुमकां कितें जाय गी म्हणून. तर अणभवाच्या मदें जाता तितल्यो बोबो घालना, जाता तितलो आवाज करना, जाता तितलीं उतरां सांगून तुमी मागशात जाल्यार सर्वेस्व तुमचें मागणें चड आयकता म्हूण तुमी चिंतात गी सुमेची उतरां. तर कितें आमी परतो मागणें करूं नजो म्हणून गी तेच म्हणून नजो म्हणून गी न्हय. पूण मागणें करतना आमचें अंतस्करण खंय आसा, आमची मोत खंय आसा. मागणें काळजाचें, अंतस्करणाचें, जिबेचें मात्र न्हय, वंटाचें मात्र न्हय. आमी धाकटुले भुरगीं आसतना आमचे उतार जिबेचे आनी वंटाचें मात्र जावन आसता. वाडोवन येतना समजोवणेचें जावंक पावता. आनी आनीकय भावार्थान वाडटना आमचें उतार भावार्थाचें जावंक पावता. आनीकय चड जातना आमचें उतार गुपी जिणेचें जावंक पावता. पळया भाव भयणीनो, आमी आमच्या भुरग्यापणांतल्यान आज पर्यंत मागणें करता. वय करूंक जाय तें वंटाचें आनी जिबेचें मात्र गी. आमची मोत खंय आसा गे म्हणल्यार सवाल. एक सवाल जर तर हांव तुमच्या मुखार घालूं. एक 5 मिनटां मावून रावून जीब आले नासतना, वोंट आले नासतना मोत समेत थंड जावन मागणें करूं आमकां जाता गी? जायना. आमी मागणें करचें म्हळ्यार जीब आला जैस, वोंट आला जैस, मोतीन समजा जैस. पूण निसाकी मागणें आत्मीक मागणें. जिबेचें मागणें, वंटाचें मागणें न्हय म्हूण हांव सांगना. पूण आमी वाडोवन येतना जिबे वंटांतान जिबेक वता, जिबेतान मोतीक वता, मोतीतान आत्म्याक वता, आत्म्यातान स्पिरिताक वता, स्पिरितान पवित्र दादी मुखार येता. हें सत. हें एक मागणेचें पॉयंट जावन आसा. जर तर आमी आमच्या जिबे आनी वंटांतान मुखार वचोंकूच सोडिना,
तें कशें वयतालें. सोडटांव घेयना म्हूण समजायता तें जाल्यार एक 5 मिनटां आमच्या काळजांत गरजो आसतना 5 मिनटां दोळे धांपोवन आमच्या आत्म्याचे दोळे आमच्या अंतस्करणाचेर आमी परतून देवा थंय परतून आमकां स्थितप्रज्ञ जावन निशब्द जावन मागणें करूं कळटा काय. आमकां तकली पडोवन आसतना बेजाराय आसतना आनी कितें करत आसतना असलें मागणें केल्ल्या बरा कितें जाता म्हूण तुमी समजून घेया. आमी जर तर मागता आमच्या गरजां खातीर मागता जेजू क्रिस्तूस आमकां शिकयता पयले सुवातेर बापाच्या गरजां खातीर मागूंक जाय. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें राज आमचें जावं, तुजें खुशी आमचें थंय जावं येवन, तुजें नांव पवित्र जावं. तिनी आसचें कितें देवाच्या कुशे प्रमाणें देवाच्या गरजे विशीं. आमी जर तर देवाची खुशी जावं देवाचें राज येवं म्हूण मागूं तर जाल्यार खंडीत जाल्यार आमच्यो गरजो देव पाळटा. पूण मागणें आमी पावते पर्यंत करी जाय जाल्यार आमी एकामेकाचे दुस्मान जावन आसूं नजो. तें एक शर्त परतून आनी परतून पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. केन्ना आमी एकामेकाचे दुस्मान जावन जियेता गी तेन्ना आमी देवाचे दुस्मान जाता. समजून घेयात भावानो, केन्ना आमी एकामेकाचे दुस्मान जावन आसा गी तेन्ना आमी देवाचे दुस्मान जावन वता. आनी देवाक जर तर म्हजो दुस्मान जावन हांव घेता तर जाल्यार म्हज्या मागणें देव आयकता गी. आमी दोगी दुस्मान सरगडा जावेता गी. पयलें शेत जावन आसा आमची दुस्मानगाय पोस करची. आमकां सरस्परा देवा बोक्सूंचें उदार म्हण म्हाका दी म्हणून आमच्या आयच्या आंजलां हांवें आयकलें. दुसऱ्या बोक्सूंचें उदारपण आमकां दी तशेंच तूंय आमकां बक्षी म्हणून तें उदारपण आसूंक जाय. थोड्या फावटी दुसऱ्यान केल्लो अन्याय आमी बक्षिता पूण काळजांत आमकां कोंगता दुखता ओडना. दूख कितलें दुखता की तितलें सांग हांव बक्षितां वय. आनी मागणें मावून जावन मागणें करतना आमी चिंतूंक पुरो आमची राटवळ मोत गुंवता मू कितें करूं म्हणून गोंदी ती देवा मुखार कितें मांडटा तें तुजें बरें आलोचन म्हणजे तुजी बरी खुशी. इट इज युअर गूड विल दॅट मॅटर्स बिफोर गॉड. जर तर ह्या बऱ्या मोनान तूं मागणें वेताय मागणें करतना 100 राटावळ येता येवन दित जळारी येतात कितें करताय. कशें अंतराळाची सूर्य चंद्र नखेत्रां तांचेच एक कोर्स घेवन गुंवतात गी. परतून हांव सांगता कसो अंतराळाचे सूर्य चंद्र नखेत्रां आनी दुसरे सगळे बॉडीज टेक देर ओन कोर्स तांचो कोर्स घेवन भोंवतात गी. तुवें कितलें राव म्हळ्यार रावना ती. तशेंच इन द एस्ट्रल फियर आमच्या मोतींत आमच्यो आलोचनो गुवणूच आसात. हांवें सांगचें कितें वाचा तुमी विलियम जेम्स बूक द वरायटी ऑफ रिलिजियस एक्सपिरियन्स वाचा तुमी दुसरे थोडे बूक. आमची मोत तशी आसा की कितलेंकान आमी दामोण धरल्यार ती रावना. आनी एकलो म्हणटा आमची आलोचन न्हंय वळोवणेच्या न्हंय बरी उदक वळोवनूच आसता. आमची मोत जावन आसा एक फिल्मां बरी फिल्मांत त्या पिक्चरांक गोणूच आसा तशी आमची मोत गोणूच आसा. मोतींत राटवळे आयकले आयल्यो देखून तुवें खूब सारा जावनची गरज ना. पाद्रा पासून वेळ तूं पाड करताय. सत्य सांगता तुज्या मोतींत राटवळ आयली देखून तुवें खूब सारान जावण सांगची गरज ना. जर तर तुका गरज आसा म्हणजे जाय तूं उडल्या वरां पडली म्हूण तेंय सांग. 12 वरां जाल्या वर भूक लागली म्हूण तेंय सांग. तें पाताके तें पाताक न्हय. तशेंच तुज्या कुशे विणें राटवळ आयली जाल्यार तें पाताक जायना. आमचे जिणेची स्थिती तशी आमच्या जिबेन आमच्या वोटान आमच्या मोतीन मागणें करता आसतना अशें घडटलेंच. पूण जर तर
ह्यो स्थिती हे मट्ट उतोवन भावार्थाच्या मागण्याक आमी वचूं म्हणजे सर्वेस पो देव त्रिंदा म्हजे थंय आसा म्हणून म्हजे दोळे हांव धांवता न्ही सुकुडीचे दोळे आत्म्याचे दोळे मोतीचे दोळे धांवता मोतीचे दोळे म्हळ्यार आमचे चिंताप हांव धांवता आनी निशब्द जावन रावता भावार्थाच्या दोळ्यांनी मात्र पवित्र त्रिंदादी पळयता तेन्ना एक न्हय जाल्यार एक दीस हे राटवळी रावतात सतत सांगता ह्यो राटवळी रावतात आनी तेन्ना तुका घडटलें कितें म्हळ्यार त्या त्रिंदादी पळोवन तूं आशेतलोय आनी कसो कुड्डो मनीस आपणाचे दोळे धांपून मोदेने रातीर मागणें करता गी कुड्डो मनीस पयल्या सुवातेर दोळे धांपता मोदेर राती काळके रातीन मागणें करता गी तेन्ना देव असो उजवाड ताच्या आत्म्याचेर भोगता तेन्ना तो पळयता न्हयच उजवाड म्हाका सगळ्यो संगती तशें आमचें आत्मीक मागणें जावंक पावता गुपीत मागणें जावंक पावता मिस्टिकल प्रेयर तर भाव भयणीनो मागणें सदांच एक जिबेचें मात्र न्ही वंटाचें मात्र न्ही म्हजे गरजे खातीर मात्र न्ही दुस्मानकाय दवरून मागणें करचें न्ही सायबा तुजी खुशी जावन म्हूण मागणें करचें आनी आमच्या अंतस्करणांत आसल्या त्रिंदादीक उगोळसूचें तेन्ना खंडीत जावन कितें आमी आमच्या मरणा उपरांत आशेता सर्गीचें जिवीत तें आमकां पयलेंच साकोवंक मेळटलें हें सुमयान तें बसयलां आमकां तें फावो जावन दी आमेन.